हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. त्या दिवशी आम्ही गेली वॉटरफॉलार. सो तुम्ही पहिला असतले लास्ट व्लॉगान आमच्या आम्ही गेल्ली सावड्ड्या वॉटरफॉलार. थंयसर बरे एन्जॉयमेंट केले आम्ही. सावड्ड्या न्हू, तोणीर म्हणतात त्याला, तोणीर. सावड्ड्या एक्चुअली गुगलार आसा तेजे आनी हेंच्या सायडीन तोणीर अशें म्हणटात. आनी कोणी आमचे लास्ट व्लॉग पळोवना जाल्यार तो वचून पळोवंक शकता आमचो लास्ट व्लॉग. सावड्डे वॉटरफॉल एक्सप्लोर केला आम्ही. आणि आज आम्ही करपाची आसा चिकन शाकोती. सो आम्ही ती तुमच्याकडे रेसिपी शेअर करतले. सो देख रे हो हमारा चॅनल. मोगाच्या गोंयकारांना तुम्ही आमची व्हिडिओ पळया. ही आम्ही तुमका चिकन शाकोती रेसिपी शेअर करपाची आसा. तुमकां कळटाल आसतली, बट आम्ही कशी करतात ती तुमच्याकडे शेअर करता. हे काय काडताय मेवता तुका पहिले कातूंक बसता हांव, कातूंक बसता. शे केशव बरो दिसता न्हू तू कातताना. अरे मोरपडटा कित्याक तर मजा येता कातूंक. पहिले घरा रावता केशव हे कातता म्हणल्यार हांव बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स रेडी करून घेतले. सो सगळ्यान पयलीं आमी चिकन मॅरिनेट करतली. त्याच्या खातीर आमी पयलीं ग्रीन पेस्ट करतली. आणि ग्रीन पेस्टा खातीर आमकां लागतले थोडे इल्लीशी कोथमीर आणि 2 चिली घेतल्या, ग्रीन चिलीज, जिंजर आणि गार्लिक. त्याचा बरो पेस्ट करून घेवपाचो. सो आम्ही सगळे इंग्रेडियंट घातलेला. किती म्हणतात त्याला? इन्ग्रेडियंट्स घातले. माझे प्रोनाउन्सिएशन सारखे ना. सो इथून सद्याक आम्ही उदक काय घालूंक ना, हेजोच बारीक पेस्ट करून घेतली पहिली. आणि उदकाची गरज हा जाल्यारूच ऍड करतली आम्ही इथून उदक. ऑन तरी कर स्विच. सो आता आमचो ग्रीन पेस्ट रेडी करून जाल्लो आसा. दाखय. आणि थोडेशे उदक ऍड केल्ले हितून आमी. अर्धो किलो कशें चिकन हाडलेलें आमी, कित्याक आमी दोगांच आसा रुमार. आणि सगळ्यान पयलो स्टेप म्हणटा तो चिकन मॅरिनेट करून दवरपाचो. सो तो आतां आमी स्टार्ट करता. सगळ्यान पयलीं मीठ ऍड करता थोडे, थोडीशी हळद, थोडोसो गरम मसाला ऍड केला आमी. आता ग्रीन पेस्ट ऍड केला आमी, वाटून घेतलेलो तो. आणि सगळ्यान लास्ट म्हणटा तो लिंबू घालपाचो. हाफ लिंबू कसो घेतला आमी. आणि हे सगळे ऍड करून झाले. हे सगळे ऍड करून झाले काय बरे मिक्स करून घेवपाचे. सो हे बरे मिक्स करून घेवपाचे आता. आणि एक वर कशें दवरल्यार उपकारता. अर्दे वर नाल्यार 1 वर. गोवन स्टाईल चिकन ते अशेंच असता ते. चिकन शागोती बेबी. शागोती खायला पोळी वेली वचो. सो सिन्स आयज आमगेर चिकन शागोती करता म्हणून आयज आमी ब्रेड नाल्यार पोळी हाडूंक वयतली. पोळ्यो गरम मेळटा काय पळयतली. आता न्हू टिट्या. कित्याक चिकन शागोती वांगडा पोळी आनी ब्रेड चड बरें लागता. ब्रेड ना पोळी म्हणजे मेळ्ळें तू जाल्यार. सांग ना, तुका आईस्क्रीम खावंक जाय म्हणून. ते कित्याक सांगा ना, लिपोवन दवरून. मातशें लिपोवन कित्याक दवरतले. आमी पोळी स्वीटाची क्रेविंग जाता न्हू मदीं मदीं केन्ना. सो आईस्क्रीम खावंक कशी दिसली आयज. सो आमी कितें म्हणलें मॅरिनेट जाय पळय. आमी पोळी आनी आईस्क्रीम घेवन येतली. मागीर मेवता. मागीर तुमकां व्हडलो प्रोसेस दाखयतली आमी. सो आतां आमी पोळी हाडूंक भायर सरता. दाखयता तुमकां खंयसून घेता ती. आनी तुमकां आमचो न्यू फ्रेंड दाखयता हांगासर. ब्रावनी हेजें नांव. ब्रावनी हाय कर. हाय. उय येताय आमच्या वांगडा. पळयताय कितें.
पावत घ्या तर पाव दिलो चारू पाव घेऊन झाले आमचे पोयो दे पोळी मेळोंक ना आमका कित्याक ना दिसता हांगासर ना धांग चालू पोयो धांग ना धांक चालू जाता सो आता आमी पळयतली आयस्क्रीम घेवपाक वयतली तू घे तुझे हांव खाता ते रोस्टेड आमंड रोस्टेड आमंड हांव एक घेतले टेंडर कोकोनट नाका तुका अटेंडंट सो आईस्क्रीमूय घेऊन जाले आमचे आणि केशवान आपल्याक टेंडर कोकोनट घेतल्या आणि म्हाका हांवें रोस्टेड आमंड घेतल्या आमचे ऑल टायम फेवरेट आता हांगासून भायर सरतली आनी घरा वयतली सो आमी आत्तां पावल्या घरा आनी ब्रावणी अजून आमची वाट पळयता ब्रावणी खबर आहा आयज आमी चिकन केला म्हणून रावला तो आमकां से हाय से हाय से हाय टू द कॅमेरा ब्रावणी शेपडे आले ता ये तेजी हाय बस बस सो आईस्क्रीम आमी टेक अवे घेवन येयल्या कित्याक आफ्टर डिनर खावपाक आसले आमी म्हणून A few moments later. सो मॅरिनेशनाचो प्रोसेस जालो आमचो आतां आमी कोकोनट ग्रेवीचो प्रोसेस स्टार्ट करतली तो दाखयतली तुमकां आतां आमी सोय बी भाजून घेवंक जाय आमकां पयली तेल घालून घेता आमी सो तेल तापोवन जाल्लेलें आहा आतां पयली आमी कांदे ऍड करता शाणो रांदूंक लागला आतां तिडकीन रांदताले आनी कांदो ऍड करून जाले काय बरो गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवपाचो सो आमचो कांदो गोल्डन ब्रावन जाल्लेला आतां आमी पयली टमाटी घालून घेता टोमॅटो कारण हें कित्याक दवरलाय ते मेन ग्रेवीक दवरला ओ आनी हें कितें करून तर सो बेसिकली एक मिडियम सायज कांदो आनी एक टमाट घेतला आमी कोकोनट ग्रेवी खातीर सो कांदो आनी टमाट भाजून जाल्लो आसा आनी सेम पॅनान आतां सोय ऍड करता एक हाफ कप कशी घेतल्या आमी अर्द्या वळें येता ही सुद्दां आतां गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवपाची बरी सो आमची सोय भाजून जाल्ली आसा आनी ती आतां मिक्सरान ऍड करतली आमी पयली कांदो आनी टमाट भाजून घेतलेलो तो ऍड केला ऑलरेडी आतां सोय ऍड करता आणि हितून 1 टेबलस्पून तसो गरम मसाला ऍड केला आमी आणि थोडेशें उदक ऍड केला हितून आणि हे बरे वाटून घेतले आता आणि त्या चिकनातले 4 पीस कशे आमकां सायडीक फ्राय करून घेतलेले आमी म्हाका आणि केशवाक सो मसाला वाटून जाला आमचो आणि कलर सुद्धा बरो येयला हेका आता आमी फायनल प्रोसेस स्टार्ट करतली चिकन शाकोती करपाचो सो सगळ्यान पयली एक मीडियम साइज कांदो घेतला आमी बारीक चॉप केल्लो तो बरो गोल्डन ब्राउन जायसर भाजून घेवपाचो सो कांदो भाजून जाल्लो आसा आमचो आता टमाट ऍड करता आमी आणि एका लागल्या भूक हे चिकन फ्राय केलं ते काम सुद्धा ह्याने ऑलरेडी 1 पीस खाल्लेला नाही शाणो खाया ना भूक लागल्या म्हाका
रावणीक एक पीस घातलो गायज आमी. रावणीच्या पोटान कितें जाता आसतलें न्हू पळय पळय पळय. वास येता तेका बाल्कनीन भरला ते. सो टोमाट बरो कूक जाला आमचो. आता आमी मॅरिनेट केल्लें चिकन ऍड करतली. चिकनाचो बरो उदक सुटला बस. ओ शाबाश शाबाश. सो चिकन ऍड करून जाला आमचे आणि हे बरे 5-10 मिनटां कशें धाकून दवरपाचे. चिकनाचे उदक सुट्टले आपशीत. एक 5-10 मिनटांनी मागीर ती कोकोनट ग्रेवी ऍड करपाची. भूक लागल्या म्हाका आतां जेवण कशें जालें. तुज्या तोंडान कित्याक उदक सुट्टा? भूक लागलाय न्हू. कितला टाइम आता? केशव वास बरो येता पळय. यातूनच वासाने पोट भरू की. पळयात गायज कित अंडे दाखयता तांकां. पळयात गायज कितले उदक सुटला चिकनाचे. तो बरें मातशें शिजला आता आमी ग्रेवी आता आमी हितून ग्रेवी ऍड करतली. ग्रेव्ही ऍड करून घेता. भाजलेले चून, सोय भाजलेली सोय वाटून झाली आमची. तुम्ही मिरसांग घातल्या उपरांत तुमकां जाय ते कॉन्टेंट तुम्ही उदक घालूंक शकता. सो आमी आमकां जाय तितलें उदक घातलेलें आहा. सो तुमकां ग्रेवी कितली थीक जाय तितलें उदक ऍड करून घेवपाचें तुमी. सो उदक ऍड करून जालें काय अशें टेस्ट करून पळया आनी अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट थोडेशें मीठ ऍड करा तितून. आनी मागीर एक 10 मिनटां कशी शिजोवन घेवपाचें. सो ऑलरेडी चिकन शाकोती जाल्लेले. आमी लास्ट स्टेप आमचो कितें शाणू? कोथमीर ऍड करपाचो. करतली आनी आमी देवतली आनी खातली. आमी गरम पावय हाडलेले. बरो वास पडला रुमान फुल. ला 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 ला. सो फायनली आमचो डिनर लायक चिकन शाकोती रेडी जाल्ली आसा आनी आमचो डिनर टायम सुद्दां जालो. आनी आयज जेवणाक आसा चिकन शाकोती पाव हाडला आमी कलंगूटच्यान आनी रायस आनी हे बिश्टे फ्राय केल्ले आमी आमकां तोंडाक. आनी डायरेक्टली आतां तुमकां जेवण मेळटलें. आमी केशव रावला जेवपाक. दी फोन दी. जेवया. चल मग. ताजेर करून शाडो काडो. 1 hour later. सो आमची चिकन शाकोती रेसिपी करून जाल्ली आसा आनी टेस्ट म्हणटा तो चडूच बरो जाल्लो. खावनूय जाल्लेली आहा. खरोच टेस्ट बरो जालो. आमी जे करून तुमकां रेसिपी शेअर केला पण तुम्ही करून ट्राय करात आणि ट्राय करून सांगात आमकां कशी जाल्या ती. बऱ्यात बरें जाला आनी तुमी ट्राय करा. म्हाका जर खरेंच चड आवडली. आमच्या आई बीन हीच करताय जशें हेणें केला आनी हांवें केला. खरेंच बरो टेस्ट. सो आमचो तुमकां व्हिडिओ आयचो लायक जालो. आमच्या चॅनल शेअर आनी सबस्क्राईब मात्र करूंक विसरू नाकात. मोग असो काय करा. बाय बाय. Thank you for watching. See you in the next video, guys. Bye. हो माझो मोग तुमकां.